आमचे गांवचे सरपंच बाब राजेश, इंजिनियर बाब सुरवईकर, तसेच आमचे म्युन्सिपालिटीचे चेअरपर्सन आणि सगळे काउन्सिलर्स, आमचे सगळे डेप्टी सरपंच, पंचायत मेंबर्स हांगा उपस्थित आशिल्ले सगळे वरिश्ठ गांवचे बुदवंत सगळ्याक आयज अभिनंदन आणि शुभेच्छा। एक बरे कामाची सुरवात जाता। म्हाका दिसता की हांव आमदार जाले त्या दिसाच्यान ह्या लोकांचे प्रॉब्लम्स आयकून 100 पावटी तरी आमी मिटिंगो घेतल्यो। ह्या मळकपण गांवां भितर उदकाचें दुर्भिक्ष आसा, उदकाची सप्लाय सारकी जायना। आमी जायते यत्न करून पळयले, पूण शेवटाक आयज एक बरें हें जालें की ही जमीन ह्या जमनी मालक किंवा कोमुनदाद आनी सगळ्यांनी एकठांय येवन एक निर्णय घेतलो की आमकां हांगा एक टँक बांदपा खातीर परमिशन दिलें। आनी सगळे गांवचे एक आवण आसलो की ह्या खंय कितेंय जावनी आमकां गांवां भितर एक 24 तास उदक सप्लाय जावपा जाय। आमकां सदांच उठून दुर्भिक्ष आसतालें, 8-8 दीस उदक मेळनासलें आनी आमचे प्रयत्न करूनय तें केन्नाय जायनासलें। बरें काम इंजिनियरांनी केल्लें आसा, बरें काम आमच्या पंचायतीन केल्लें आसा। पर्टिक्युलरली राजेश गांवकार सरपंच किंवा ताजी बायल पयलीं सरपंच आशिल्ली, हांच्या प्रयत्नांतल्यान हे सगळे प्रपोजल मुखार गेले आनी आयज साकार जाता आमचें स्वप्न। म्हाका दिसता की ह्या 3 दिसां ह्या 1 आठवड्या भितर आमी 3 कामाचो शुभारंभ केल्लो आसा। आनी अशे तरेन ह्याच स्पिडीन जर काम केलें जर जायत म्हाका दिसता की मळकणे गांवांत भितर गेले ते 5 वर्सां जे म्हणजे कामां जालीं ना ताजी उणीव भरून काडपा खातीर सगळे पंचायत हें करतले। आतांय आमी खुबशे इस्टिमेट केल्ले आसा, मागणी आसा आमची पंचायत हांचे कडेन। सादारण आमी 22 कामां आयज ह्या हातून भितर तयार केल्ली आसात, इस्टिमेट तयार केल्ले आसात। ही 22 कामांची 11 कामां पसून जाली जर जायत जाल्यार ह्या 2 वर्सांक आमकां खूब मळकणे गांवांक आनी मळकपण गांवां भितर खूब मोठें सहकार्य जातलें, उदरगत जातली। आमचे पर्यंत जे कितें रस्त्याची कामां आसा कितें आसा ते आमी करतलेच, पूण पंचायत क्षेत्रांतल्यानय खूब मोठ्या प्रमाणांतल्यान कामां जावपाक लागले आसात। हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता। गांव करता कितें कितें फेस्त करता गांव आनी प्रेझेंटी नांव म्हणटा तें तुमी सगळ्यांनी काम केले नंतर ताजें क्रेडीट सुभाष फळदेसायाक मेळटा। निश्चितच आमच्या वेळाचेर ज्या ठिकाणाचेर उलोवपाक जाय पयर पसून म्हाका दिसता की कोमुनदादी कडेन आमी संपर्क केलो आनी कोमुनदादीन तातडीन हांगा जमीन दिवपाचे यत्न केले। अशें बेजीक टेप लावपाची, इस्टिमेट करपाची कामां जर पंचायतीन आनी सरपंच आनी त्या पंचायतीन किंवा काउन्सिलरांनी केलीं जाल्यार आमकां फक्त वयली पावंड्या वयलीं जें सँक्शन करपाचें जावं ताका एक्सपेंडिचर सँक्शन हाडपाचो, टॅक्निकल सँक्शन हाडपाची ही कामां आमी वेवस्थीत करपाक शकतात। पूण जर पंचच जर ओगीच रावले आनी आमदार करतले म्हणलें जर जाय जाल्यार ती कामां मुखार वचची। बरे तरेन काम वेळा भितर जावनी, कळ्ळें न्ही। कितें काम लागता, कितें जाता, आमकां कितें अडचण येता जाल्यार निश्चितपणान सांगात। काम वेवस्थीत जावनी, दर्जेदार जावनी। आनीक इंजिनियर्स म्हाका दिसता की उदकाचे जे हांगा प्रॉब्लम्स येतात ते खूब कठीण आसात। म्हणजे लोक मागीर प्रॉब्लम करतलेच, ताचे शिवाय आमी प्रॉब्लमान दिवपा जायना। जर कितें टँकर पसून सप्लाय करपाक तुमची टेंडर फॉर लास्ट 1 year टेंडर ना, केन्ना हांव म्हज्या पयशांनी हांवें टँकर धाडलें, अशी परिस्थिती येवपा जायना। PWD खात्याचेर तरी येवपा जायना। तुमी जर ओगी बसले जर जायत, तुमी बरें काम करता, हांव एप्रिशिएट करतलो। सगळे इंजिनियर जे थोडे घरा कडेन बसल्या जेई आसात ते जेईक तुमी तात्काळ दिवपा जाय। आनी हांव केन्नाय आयतार शेनवार हांव तुमकां एक फावटी सांगता, आयताराक उदक ना जाल्यार जर जाय जाल्यार लोक जेवून आसतना रावचे ना। हें इमर्जन्सी आसा। इलेक्ट्रिसिटी, वॉटर सप्लाय ही इमर्जन्सी डिपार्टमेंटा। हांव एक रोड्स सांगपाक शकता, रोड्स 8 दीस ना जाल्यार म्हणून व्हडलें जायना, पूण उदक आनी लायट ही कामां आसा पळय न्ही त्या दिसाक आफयत तेन्ना म्हाका येवपा जाय। जर तुमकां शक्य आसा जाल्यार तुमी हांगा रावात, नाजाल्यार तुमची वाट घेतल्यार तुमी जाता की हांव सुभाष सतायत म्हणल्यार कोता येता। Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.